एक मेळ्ळें आनी ताका विचारलें की आतां कंप्लेन येवन 3 दीस जाले जाल्यार कॉग्निजेबल ऑफेन्स आसतना लॉ एंड ऑर्डरची परिस्थिती अशी जाली अशें आसून जर डिग्निटीज आयल्या कारणान जर पुलीस स्टेशनां फंक्शन जावपाक शकना जाल्यार कित्याक जाय आमकां डिग्निटी म्हणजे फाटल्या जर 3 दिसांनी मर्डर जाल्लें गांवांनी कितें जालें घटना अनपेक्षीत घटना घडलेल्यो जाल्यार कितें जावपाचें फर्स्ट विजीट टॅक एक मंच म्हणून हें चल्लां इट इज अ बीग क्वेश्चन आय थिंक पीपल ऑफ गोवा शूड डिसायड करता आनी आमकां आज एक अश्योरन्स की within next 24 hours we will initiate action and do act as per law, including intimation to disaster management who have refused to come here. Deputy collector पहिले दिसा जेन्ना उदक व्हांवतालें तेन्ना आयलो ताच्या मागीर डेप्युटी कलेक्टर थंय आनी परतो पांय दवरूंक ना मामलेदार आमी थंय पांय दवरूंक ना खंयच्या ऑथॉरिटी थंय पांय दवरला कारण रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट कम्स अंडर होम तुमकांय खबर आनी दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणाची ती तुमकां खबर सो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट इज नाव फॅमिली ownership of a minister and that is why disaster management is also not taking action म्हणजे लोक मेल्यार मरू but they will not take action because somebody who is connected to revenue minister is now part of that tragedy that is going to happen or may happen आमी ताका सांगतले की हिल कटिंग घडल्या ते बिल्डर जे आसा तो थंय लोकांक येवपाक दिना पळोवपाक दिना कोणाक हें ना ते विजीट द सायट एंड ऑल्सो सी वॉट इज हॅपनिंग देट हिल कटिंगचे परमिशन जे आसा ते एका पोर्शनान आसा आनी जे हिल कटिंग चल्ला ते लार्ज स्केल जाला द वन हू इज इनवॉल्ड इज ऑल्सो अ लोकल पर्सन हू इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द लोकल MLA थंयचोच रेजिडेंट तो आनी आय थिंक ऑल दीस इज प्ले एक बिल्डराक प्रोटेक्ट करपा खातीर हें चल्लां अशें आमकां दिसता आनी ताचे डावट आय थिंक पीपल तेचे लोक जे आसा ते थंय सांगताले की हे तुमी करता ते रॉंग म्हणून पूण ते कोणी तांचो आवाज आयकूंक ना भायर आमचे सेसी रॉक फ्रांसीस आनी फुडाकार घेवन जें काम खंय केलें तें काम करपा खातीर ताचो राग जो आसा तो त्या दिसा आयलो आनी तांच्या त्या एक्शनांतल्यान तो दिसून आयलो आनी दॅट कंप्लेंट इज व्हेरी कॅटेगोरिकल आमी तांकां सेक्शनां कळना बी जाय म्हणून ती सेक्शनाय घातल्या की ह्या सेक्शना अंडर हे येवपाक शकता आनी आसा म्हणून ताचें इन्वेस्टिगेशन जावन ते करपाक जाय आनी घडपाक जाय आमी हें तांकां सांगलां की विटनेसीस आर वेटिंग टू कम एंड गीव स्टेटमेंट दॅट हॅज नॉट बीन डन सो फार कॉल दॅम एंड डू द नीडफुल पळोवया नेक्स्ट 48 hours we wait and watch what is the status but one thing I want to tell government of Goa chief minister and revenue minister एकदा जे डिझास्टर मॅनेजमेंटान ते घालून पळय त्या पिठान जर उदक हांगा परत भरलें रेड अलर्ट आसा खरें पिठान उदक भरलें आनी ते भरतले कारण इट इज कॉन्क्रीटायज बिलो आनी ते पळयलां कॉन्क्रीट केलें जाल्यार उदक शिफ्ट जावचेंच ना इट विल फिल अप जाल्यार गोंयान जो आज कायदो चल्ला तो भारतीय न्याय दंड संहितांनी BJP न्याय दंड संहिता BJP न्याय संहिता म्हणजे ते बी फॉर BJP भारतीय म्हणटा तो उरूंक ना आनी आमी आतां जो नॉन BJP आसा पळय तो भारतीय न्ही एज पर BJP हमारे रगों में सिंदूर नहीं दौड़ता है सिंदूर उनकी रगों में दौड़ता है आमचे रगत आसा तांचे रगत सिंदुराचे ही परिस्थिती आज गोंयकारांची करून दवरल्या जसो प्रायम मिनिस्टर तशें तांचे चीफ मिनिस्टर तशी मंत्री हांगा आनी तशी ही भारतीय जनता पार्टी कायदो जो आसा सामान्य नागरिकांक न्ही हो जर कॉमन लॉ आसूं जाल्यार ऑफेन्स